प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज सोमार आनी आयचें शुवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 9 वोड 18 ते 26 पर्यंत. Matthew chapter 9 verses 18 to 26. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें तो तांचे कडेन उलयता थंयच आसतना अवशीत एक अधिकारी आयलो आनी ताच्या पांयांत पडून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती परत जिवी जातली. जेजू उठलो आनी आपल्या शिसांक घेवन ताच्या फाटल्यान गेलो. अकस्मात 12 वर्सां रगपात जाल्ली एक बायल ताच्या फाटल्यान आयली आनी ताच्या आवरणाचे देगेक तिणेन हात लायलो, कित्याक ती आपल्याच मनांत म्हणटाली, ताच्या आवरणाक तरी हांव हात लायन जाल्यार हांव बरी जातली. फाटीं वळोन तिचे नदर मारून जेजून म्हणलें, भीर धर तुवे, तुज्या बावरतान तुका बरी केली. आनी तेच घडयेक काम ती बायल बरी जाली. ते अधिकाऱ्याच्या घरा पावले उपरांत वेणू वाजयताले आनी लोक गडबड करतालो ते पळोवन जेजून म्हणलें, बाय सोरात, चेडू मरूंक ना, ते न्हिदलां. आनी ती ताका केंटाली. पूण लोकांक भायर घालतोच भितर वचून ताणें चेडवाच्या हाताक धरलो आनी ते उठून उबे रावले. ही खबर त्या आख्या प्रांतांत गाजली. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शुवर्तमान जें आमी वाचलां, 2 मिलाग्री जातात. 2 मिलाग्री जेजू कोत्ता. एक तर एक 12 वर्सांची बायल जी रोगतान त्रासान पडलेली, तिका जेजू पेकोणी दिता आनी जेजूकूय तिका पेकोणी दिता. भाव भयणीनो, ती बायल म्हणटा, हांव फकत ताजेर हात दरीत जाल्यार, ताज्या वस्त्रांचेर हात दरीत जाल्यार हांव बरी जातली. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजू त्या वाटेर येता, ती बायल जेजूच्या वस्त्रांक हात घालता, तिका पेकोणी फाव जाता आनी ती आतां जी 12 वर्सां बरी नासली तिका पेकोणी फाव जाता. आनी तेजे फुड्यान कितें घडटा? ह्या वाटेर वेच्या पयलीं एक अधिकार येयल्लो, ताचें नांव जायरस. आनी ताणें सांगलें जेजूक, सायबा म्हणूंक लागलो, म्हजी धूव आतांच मेल्या, पूण तूं ये आनी तिचेर तुजो हात दवर आनी ती आतां परत जिवी जातली. आयकात बरे भाशेन भाव भयणीनो, वो अधिकारी जो आसलो, वो अधिकारी एक फारिझ आसलो. फारिझ्यो आनी हे देव मंदिराचे अधिकार जेजूचे आड आसले. ते जेजूक देव मंदिरान देवाचें उतर करपाक जेजूच्या फाटल्यान लागलेले आनी त्रास कोत्ताले जेजू. पूण जेन्ना ह्या अधिकाऱ्याची धूव मोत्ता, हो अधिकार जाणो की कोण जर मिलाप करूंक पावता जाल्यार जेजूच करूंक पावता. आनी तो येता जेजूच्या फुड्यान. जेन्ना हजारांनी लोक जेजू थंयसर शिकयता, तो जेजूक नमस्कार करता आनी म्हणटा, सायबा, म्हजी धूव मेल्या, पूण तूं ये, तिचेर तुजो हात दवर आनी ती आतां परत जिवी जातली. आनी जेजू ते सगल्या लोकांक सोडटा आनी जायरसाचे बरोबर वेता. जेन्ना तो थंयसर पावता घरा कडेन, तो पळयता की खरेंच जेजू त्या जायरसाची धूव मेल्या. पूण जेजू कितें म्हणटा सगल्या लोकांक, भायर सर म्हणटा, चेडू मरोंक ना, तें न्हिदलां. आनी भाव भयणीनो, जे उतरां जेजून म्हणलेली, कित्याक म्हणलेली? कित्याक जेजू जावन आसा जिवीत, जेजू जावन आसा वाट. आनी भाव भयणीनो, जेन्ना जेजून जायरसाक सांगलेलें, हांव येता तुजे कडेन, तुवें म्हाका विचारलां, तुवें म्हाका ही मिलाक फाव करपाक म्हाका सांगलां, हांव करतलोच, पूण तूं फकत भावार्थ दवर. त्या मनशाक, त्या अधिकाराक भावार्थ आसलो म्हणून जेजू ताच्या बरोबर वेता. तो जाणो आपली धूव मेलेली आसा, तो जाणो की कोणेच ही मिलाप करूंक जाय जाल्यार जेजून करूंक जाता.
आनी आतां जेजू ताच्या घरा कडेन पावता आनी तेंचो सगळ्या लोकांक जो भावार्थ धरिना जो रडटा तेंचो सगळीं नाटकां करता. वय ती धूव मेलेली आसली पूण जेजू जावन आसा मिलाग्री करपाचो मनीस, तो जावन आसा देव. आनी जेन्ना तो भितर सरता तो सगळ्यांक भायर घालता. आनी आतां जेन्ना तो तांकां सांगता की ती धूव मरोंक ना, ती फकत न्हिदल्या, ते ताका किणटात. आनी भाव म्हणून भायर घाल्या उपरांत सगळ्या लोकांक तो त्या चेडवाक हाता बरी घेता आनी ती आतां उबी रावता. आनी ती आतां परत तिका जीव येता, ती आतां पुनोत जेवन जाता. आनी आतां जेजूचें नांव सगल्या कडेन गाजता. कळ्ळें घडलें काय? ह्यो दोनी मिलाग्र 12 वर्साची बायल बरी जाता आनी जायरसाची धुवेक पुनोत जेवन जाता. हें कळ्ळें घडलें. दोगांय मनशां कडेन भावार्थ आसलो. ती जाण आसली की तांचो भावार्थ जेजूचेर आसलो. तेच भाशेन भाव भयणीनो आयज आमी 2000 वर्सां जावन हे बायलेक कोई मिलाग मेवली. ती आपणाकूच म्हणूंक लागली हांव फकत ताच्या वस्त्रांक हात घालीत जाल्यार हांव बरी जातली. जायरसान कितें केलें, तो आयिल्लो आनी म्हणूंक लागलो म्हजी धूव मेल्या पूण तूं तिचेर हात दवर आनी ती आतां पुनोत जेवन जातली. जो भावार्थ त्या भावार्था वरवीं त्या उतरा वरवीं ते जेजू कडेन येयल्ले. आयज भाव भयणीनो आमकां पवित्र पुस्तकाचेर जें जेजून सांगलां तें बरोवन दवरलां आमकां. आनी जेन्ना आमी तें बरोवन दवरलां तें उतर आमी आमच्या तोंडार घालता, आमच्या मनाची नोटसोनी घालता, काळजांतल्यान भावार्थान आमी ही उतरां उलयता. आतां जीं उतरां उलयता देव आमकां ती फावो करता आनी आमकां आमची मिलाग, आमची पेकोणी आनी आमकां सगळें जें देवान घडलां जेजू वरवीं तें आमकां फावो जाता. आनी तेच भाशेन भाव भयणीनो जेन्ना आमकां फावो जाता आमच्यान दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिवंक जाता, जेजूची बरी खबर दिवंक जाता, तांचोय भावार्थ वाडोवंक जाता. देवाचें उतर परगट करून आमची गोवायकी दिवन आयज आमी जेन्ना ह्या शिवर्तमाचेर नियाळ करता, ह्यो मिलाग्री वयर आमी नियाळ करता, आयज आमी ह्या उतराचेर नियाळ करुया. ही बरी खबर दुसऱ्यांक दिवपाक आयज आमी वावरुया आनी तांकां आपली मिलाग फावो करपाक जेजूच्या उतरा वरवीं आमी शिकोवन दिवया. आनी भाव भयणीनो जेन्ना आमी अशें करता आमी दुसऱ्यांक ही बरी खबर दिता, आमी तांकां तांच्या त्रासांतले पयस करता जेजू वरवीं. आनी आतां जेजूच्या राज्यान तांकां आमंत्रण दिवन तांचें तारण जायत वता. आयज भाव भयणीनो हें सगळें करपाक आमी वावरुया. खरेपणी हें उतर आमच्या काळजान आसा जाल्यार खरें पवित्र आत्मे उद्देशी आमी वसया आनी हें उतर आमी परगट करुया सगल्या कडेन. आनी दुसऱ्यांक हें जेजूचें तारण फावो जावपाक आयजतान आमी सगळीं वावरुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवड येता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरंदरा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो इकोड तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडयता.